मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांव एका घरांत चोरी. घराचे नळे काढून चोर घुसलो घरांत. बायलेचो गळो चिरून दिली धमकी. लॅपटॉप आनी फोन व्हेलो चोरून. चोर सद्याक पुलिसांच्या ताब्यांत. गोंयची खाशेली वळख राखपा खातीर आमच्या सामुहीक इच्छेची याद. आमची संस्कृताय परंपरा जैव विविधता तिगोवन दवरपाचो हेत. अस्मिताय दिसा निमतान उलयले मुख्यमंत्री. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बर्च बाय रोमियो लेन हांगा 25 जाणांक मरण आयिल्ल्या उज्याक लागून आतां गोंयांत राजकी वादळ सुरू जालां. सिल्बन नायट क्लब सावन वादळी विधानसभेतले देखावे मेरेन ह्या दुख्खान सुरक्षेविशीं चूक उक्ती जाल्या आनी दोश आनी गुन्यांवकारी खेळ सुरू केला. बर्च नायट क्लबांतल्या उज्या उपरांत गोंय सरकारान दर्यादेगे वयल्या आस्थापनांचेर कारवाय सुरू केल्या. राज्यभर वट 86 युनिटांची तपासणी केल्ली. तातूंतल्यान 22 युनिटांक उजो पालोवपाचे सुरक्षेचे सक्तीचे परवाने आनी संमती नाशिल्ल्यान सील केल्ले. उत्तर गोंयांत 17 युनिट बंद जाले जाल्यार दक्षिण गोंयांत 5 युनिट बंद जाले. ही कारवाय गंभीररित्या चालू आसा अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. नॉर्थ गोवान म्हणजे 47 इंचो इन्स्पेक्शन केलो, 17 सील्ड केल्या. नॉर्थ गोवान, साउथ गोवान 39 इन्स्पेक्शन केलो, 5 सील केल्या. ऑल टुगेदर 86 इन्स्पेक्शन केल्या आणि 22 जी अशा पद्धतीचे एस्टॅब्लिशमेंट म्हणजे ज्यांच्याकडे ट्रेड लायसन आसा, फक्त त्याच्याकडे ट्रेड लायसन घेतला, एक्साइज लायसन घेतला आणि आपले एस्टॅब्लिशमेंट चलयता. त्यांच्याकडे फायर लायसन्सीस ना, त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट ना. नो डाउट हांव हांगासर आतां कन्स्ट्रक्शन लायसन ऑक्युपन्सी हितूर वचना, बट एटलिस्ट फॉर दीस टायप ऑफ म्हणजे त्यांच्याकडे कन्सेंट टू ऑपरेट तरी आसपाकूच जाय, फायर लायसन्सीस आसपाकूच जाय. ह्या 22 लोकांकडे कन्सेंट टू ऑपरेट हेय ना आणि त्यांच्याकडे फायर एनओसी ना. तांकां आमी पयल्यात पयली जी आसा पळय न्हू हे सील केल्या. त्या खातीर वन्स म्हणजे हो इन्सिडंट जाल्या उपरांत सरकारान ह्या बाबतीत कंप्लिटली सिरियस घेतला की ह्या बाबतीत अशा पद्धतीची आनीक इन्सिडंट्स गोंयांत जावचे न्ही. गोंय विधानसभेत भितर विरोधी आमदारांनी बच उज्या विशीं दंडाधिकारी चौकशी अहवाल बेगोबेग मांडपाची मागणी करून विधानसभेत निशेध केलो. उजो पालोवपाची सुवात CRZ खाला येना आनी 2021 वर्साच्या प्रादेशीक येवजणेत निवाडो म्हूण चिन्ह केला अशें मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत सांगलें. हो दावो विरोधकांनी खरपणान लढयला, जे उल्लंघन आनी प्रशासकीय अपेसांचे आरोप करतात. Whether the premises involved in the recent fatal fire incident at nightclub in Arpora was located within a coastal regulation zone and or on land classified as salt pans or Kazan land, and if so, the nature of CRZ classification applicable to the said site. The answer given is, as per CZMP 2011, the premises involved in recent fatal fire incident is not located in CRZ. I asked a question about classified as salt pans or Kazan land, also was asked, but that was not answered. Now, in the magisterial inquiry committee records, it shows that this property is bearing survey number 159/0, and the record shows that it is a salt pan. Sir, as per the CZMP 2011, the permission involved in the recent fatal fire incident is not located within the CRZ. स्पीकर सर, हातूंतल्यान CZMP 2011 जो तयार केला त्या कंप्लिटली प्लॅनाचेर हे जे आपण ही एरिया इवन दो द सेटलमेंट एरिया म्हणून जी आहा पळय न्हू ही 2021च्या प्लॅनान दाखयल्या आनी हाजो क्लियर कट म्हणजे हाका CZMP 2011तल्यान भायर काडला आनी ताकाच लागून हाजी इन्क्वायरी करता आसतना वी हॅव रिटन अ लेटर टू द NCSM ऑल्सो. ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन्स दी एंड हू हॅड डन द मिसचीफ इन दीस प्लॅन. Also, now we are doing the inquiry through our revenue department with the DSLR की कोणी सारखे मिसचीफ पे केला पाहिजे आणि we will punish to him also. विरोधी पक्षान एक पावल फुडें वचून जापसालदार मंत्र्यांक काडून उडोवपाची मागणी केल्या आनी CBIची चौकशी करपाचो उलो मारला. मी पंचायत सेक्रेटरी सरपंचाक सस्पेंड केले. जे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तेजेरूय तुम्ही सस्पेन्शन दिले. जे एनवायरमेंटान आहले तांकांय तुम्ही सस्पेंड केले. आता स्पीकर सर, जेन्ना 25 लोक मरता, who takes the political moral responsibility? When you are suspending panchayat secretary, why have you not sacked your minister? It is equally his responsibility. Inquiry सुरू आसा. Magistrate inquiry government ऑफिसर करता. आमकां CBI inquiry जाय.
स्पीकर सर ह्याच्या मॅजिस्ट्रल इन्क्वायरीन स्पीकर सर आम्ही लेट मी स्पीक तू सीबीआय इन्क्वायरी घेतलो तू मिनिस्टरा चॅक करतलो स्पीकर सर आमकां मुखेलमंत्रीन सांगचे डोंट डायवर्ट इश्यूचे तू आता ऐक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो मॅजिस्ट्रल रिपोर्ट पब्लिक कित्याक केलना स्पीकर सर हाजी कोर्टात केस चालू आसा आमी थोडे हे फाटी मागोली सगळे मॅटर सबज्युडिस मो जरी ते आमी हेजेर जरी तर लक्ष गेले और रिपोर्ट तुवें टेबल करचो टेबल आज करचो गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, लिन्सी मिनेझीस आनी मुझैब शेख. मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या थोड्याच अंतरार एका घरांत चोरी जाली. राती कडेन घराचे नळे काढून चोर घरांत घुसलो. उपरांत एकलीच रावपी बायलेचो गळो चिरून धमकी दिली. तिका बरेच मारबडय करून तिचो लॅपटॉप आनी फोन चोरून व्हेल्ल्याचे पिडेस्तान सांगलें. चोर सध्या पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनीक कालच मायनाकुर्तोरी पुलिसांनी जे थेफ्ट केसीचे 3 कडेन जाल्ले तेतून भितर नुव्या जाल्ले ते गाडीवाले आनी जो गाडी आसा ती आनीक त्याच बरोबर जो मेन एक्यूज आसा हेका धरलो आनीक तो धडतय आसा. मडगांव पुलीस स्टेशनाचे जे हेडक्वॉर्टर आसा हेजे कडच्यान 100 मिटरांचेर आनी एक इन्सिडेंट राती जालो. तो म्हणले जाल्यार एक चोर रातचो नळे काडून भितर सरता आनीक तो पयलीं प्लॅन करता. ह्या घराक कोण रावता तर एक बायल मनीस रावता. हो प्लॅन करून रातची नळे काडून भितर सरता 2:30 सुमार आनीक जी बायल मनीस रावताली तिची गळ्याक तो कट करता गळो आनीक अर्दवरान मोरतो म्हणटा तूं तुजे कडेन कितें आसा तें दी म्हणटा आनी तेजे कडच्यान लॅपटॉप मोबायल आनीक बारीक कितें आसलें तें घेता. तूं एकलें आशिल्लें घरान आनी कोण माझी मामी डॅडी एक्सपायर जाली हांव एकटें आसता केन्ना हा कितें व्हेलें तुगेलें लॅपटॉप आनी मोबायल कसो आशिल्लो लांब कोण आयलो मिडियम बिल्ड दादलो एकलोच आयल्लो होय. आनी तूं कितें केलें जाली हो इन्सिडेंट. होय, म्हाका खूब मारलें आनी चाकू लायलो आनी मागीर गेलो तो ना तो म्हणपा लागलो हो दोरा भितर तूं मोतोले हिंदीन उलयता तो आधा घंटा मागीर तूं खतम आनी मागीर म्हाका चाय मागली म्हाका देरा बुडंट आमगे पोन्ने घर ते ग्रील आहा मागीर ती चाय तेको दिली आनी आपूण हिंगा भायर रावत म्हणटा हिंदी उलयता तो मे इधर बेटा तूं आधा घंटा मे मर खतम मागीर हांवें वेट करूं ना हांवें आमगे ते खबर ना ते देरा हिड आहा म्हूण हांवें सोमते देर दांगल्यान हिड गायले आनी फाटल्यान सावन धांवन एमगेर येयले मागीर तुका हॉस्पिटलांत बी ते मी तेगे पुलिसा फोन केलो बी कोण तरी एक चोर घरात भितर सोडून जे जाग्यार एक बायल एकटी रावता तितून भितर सोडून तो बसून ती न्हिदूनच ती वॉच करता तिका ती मागीर वॉशरूम वचपाक उठली तेन्ना तो तिका मारपा लागलो मारप म्हणजे कशें तिची गोमटेक सुद्दां तांणी हें लायला ब्लेड लायला कटन लायला आनी उलयता कितें तूं घोवा सोडून येवन हांगा रावला हाका आनी तुजे चोरयेक कितें आसा लॅपटॉप व्हेला तिचो मोबायल फोन व्हेला म्हणजे एक ही जाली फाटीं मेफेरान जाणटे बायलेची सडपडी काडली तिच्या फ्लॅटान वता तेन्ना सामकी आमचे सिटीन भितर त्या भायर कुंकळ्ळे NIT हॉस्टेलान तुय चोरयो जाल्यो हे चोर येता खंयच्यान हे चोराक भंय कसो ना कोणाचो भंय कसो ना उठलो कितें जालां तोच मन चोर येयले मग चोरल्या सगळे पोलिसांच्या रिपोर्ट दिल्लो त्या वाटे मोडून मरे ते पायपलायन मोडून वयर सरलेले सगळे कळ्ळें तुका चोर सोमार दिसा आनी रोखडेच तेंच्या 4 दिसांनी गांवांत घेतलो कळ्ळें तुका चल ती कितल्या खबर जाली राती सारकी 3 मागीर कितें जालें येतरी हांगा हांगा ती तेणी बोवा केल्ली शेजाऱ्याक वचून कितें मारले बी ताका ताका मला 7 पावत पडले आनी एक बोटा लागला ओके ती एकली रावताली घरान हय एकटी वन बापूय ना आवय ना फॅमिली आसा पूण फॅमिली ना ओल्ड एज आनी कितें कितें वयलें तें गेलें वयले एक लॅपटॉप येला एक तो मेळटा गेलो रिंग वयता म्हणटे हय मोबायलाचो हय मोबायल मोबायल लॅपटॉप घेवन गेले घेवन गेलो तो पयलीं तो पुलिशी हाडले आमी पुलिशीन सगळे इन्क्वायरी सोदले भायर 3 जीपी येयले पुलिसी गाडी येयले पयले कोण ना म्हणजे खंय गेले कशें कळटा रातचे हो जो एक्यूज आसा ह्या एक्युजाक सद्याक मडगांव पुलिसेन धरले कडेन आसा आनीक तेका सद्या हांगा हाडले कडेन आसा आनीक तेचे कडच्यान
जे चोरून व्हेल्ले लॅपटॉप आनी मोबायल जो आसा वो रिकवर केले कडेन आसा, वो एक्यूज जो आसा वो हांगच्यान गेलो वयतरेक तो रेल्वे स्टेशना कडेन बसून रावलो. हांगा कोण तरी इन्फॉर्मेशन एक दिली आनी त्या इन्फॉर्मेशनाचेर PI जो सुरेश सामंत आसा वो आनी DYSP सिद्धांत शिरोडकरांची टीम त्या जाग्यार गेली आनी तेणी ताका थंय बसक मारली आनी ताका धरलो. आनी जेन्ना धरतरेक तेन्ना तेज्या हातीक वो जो चोरलेलो माल आसा वो मेळ्ळो. सद्याक ताका सद्याक हाडून दवरले कडेन आसा, डिटेन केले कडेन आसा आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन जी आसा वो PI जो आसा सुरेश सामंत करता. आज आम्ही एकटे डिटेन केला. ही वॉज फाउंड मुवींग ऑन द स्टेशन रोड आशिल्लो भोंवतालो तो. आनी जेन्ना आमी ताका व्हेरीफाय केलो आनी चॅक केलो, ही वॉज फाउंड इन पोझेशन वीथ वन लॅपटॉप एंड वन मोबायल फोन. सो वीच बोथ द आयटम्स जे तेजे कडेन मेळ्ळा ते तसलेच आयटम्स आर स्टोलन फ्रॉम जे आज जी सकाळी केस जी जाल्या तेतून ते 2 आयटम जे आसा तसले सेम आयटम चोरयेक गेल्ले आसा. ओन सस्पिशन ताका आमी डिटेन केला. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. we are verifying whether the items that are found in his possession are the same items which are stolen from the complainant's house in the morning. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. थळाव्यांच्या निशेधाक लागून सारमांचेर खण येरादारी 7 दीस थांबल्या उपरांत परतून चालू जाल्या. थळाव्यांच्या मागणीचेर कायमस्वरुपी लक्ष घालचे अशी मागणी दिवचल टिप्पर ट्रक असोसिएशनान सरकाराक आनी वाठारांत वावुरपी खण कंपनीक केल्या, जाका लागून तांचे एकमेव उदरनिर्वाह आशिल्ले खण आनी येरादारी सुटीतपरान चालू उरतली खंय. परत आज अश्यो रिटेन केल्यो गाडयो आनी हो वेवसाय आमी चालू केलो. पूण चालू केल्या उपरांत 23-24 सानसून हो ट्रान्सपोर्ट चालू जालो खरो. म्हणून ह्या वेवसायाक मदीं जे कितें इंटरनल जे लोकांचे ग्रिवन्सीस आसता, प्रॉब्लम आसता, ताका लागून हो वेवसाय आमचो खंडीत जावपाक लागलो. आनी गेल्या 8 तारखेर जेन्ना हो थळाव्या लोकांनी जो सारमानस आसा पळय तेन्ना थळाव्या लोकांनी तेंचे कितें ग्रिवन्सीस आसल्यो सॉल्व जावना म्हणून तेंच्यांनी परत एकदा हो वेवसाय बंद केल्या उपरांत आमी जेन्ना तांकां सांगलें की आमची इतलीच एम आसली की हो वेवसाय जो आसा तो पूर्व नियोजीत म्हणजे कसलोच खंड पडना जालो. जर आतां रिज्यूम जाल्यार परमनंट हेजेर सोल्युशन येवचें आनी हो कायमचो जो कितें तेंचो जो परत जे येवन बंद चालू करता पळय हो हें आमकां कायमचें चालू जावचें. कित्याक तर ह्या वेवसायाचेर आमी निगडीत आसलेले लोक, आमचे ज्यो फॅमिली आसा त्यो फॅमिली ह्या वेवसायाचेर बांदील आसा. आनी आमच्या वेवसायाक जेन्ना आमी हो हाताळटा तेन्ना आमकां ड्रायव्हरांक पळोवचें पडटा, मॅकानिकांक पळोवचें पडटा, स्पेअर पार्ट्सांक पळोवचें पडटा आनी मार्केटान आमकां जे कितें आमच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो आमकां पुऱ्यो करच्यो पडटा. आनी अशा वेळार हें बंद चालू जाल्यार हेजी मोठी झळ म्हणटा ती ह्या ट्रक मालकांक पडटा. ताका लागून आमची एकूच मागणी आसली की जो कितें बंद चालू जाता पळय हें एकदा पूर्व नियोजीत परमनंट सोल्युशन हेजेर येवचें. एडमिनिस्ट्रेशन, मॅनेजमेंट तेंचे कडेन एकूच मागणी आसा की हो वेवसाय सुरळीत न बंद जाता हो चालू रावचो आनी आमचे जे कितें आमी जे कितें पयशे घालता बिजनसाक ते आमचे लिमीट जावचे. हो परमनंट सोल्युशन येयला आतां परमनंट म्हणजे कितें आमी तांकां इतले जेन्ना तेंच्यांनी बंद केलें तेन्ना एडमिनिस्ट्रेशनाक आनी मॅनेजमेंटाक आमी हेंच सांगलेलें की हें बंद चालू आमकां परवडपाचें ना. तुमी कितें आसा तो कोण जे स्थानीक लोक आसा कितें आसा तेंचे प्रश्न कायमचे सॉल्व करा आनी आमकां ह्या बिजनसाक जे आमी पयशे घातले ते आमचे रिबेट जावपाक आमकां सहाय्य करता. ट्रक आसा ते आमी घरा कडेन सांबाळून दवरले तशें आयज ना सरकार फाल्यां केन्ना तरी चालू करतलो आनी हेजेर आमकां कितें ना कितें फुडें हेचो फायदो मेळटलो. आयज आमी सरकारा कडेन तशें जे आमचे मॅनेजमेंट आहा वेदांताचे तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी जे कितें लोकांचे जे कितें प्रश्न आहा ते सोडपाचे आनी सुरळीत काम चालू दवरपाचें जेणे करून लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय हे ट्रकां खातीर. आनी जे कितें आमचे धंदो चलता जे आमचे ट्रकांचेर पोट भरता पळय ते सुरळीत भरोंक जाय. कित्याक ना जाल्यार आमी हे ट्रक चलना जाल्यार आमी कांय करूं शकना. आमचे अर्निंगूय आनी जो आमचो लास्ट
पोटाचो प्रश्न जो आहा तो ह्या ट्रकांनीच आसा. लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो, तसो हांव मॅनेजमेंटा कडेन मागता आनी सरकारा कडेन मागता आमकां सपोर्ट करची. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. गोंयची खाशेली वळख राखपा खातीर आमच्या सामुहीक इच्छेची याद करून दिता. आमची संस्कृताय, परंपरा, जैव विविधता, पर्यावरण तिगोवन दवरपा खातीर आमी एकठांय येवन काम करीत रावया आनी तरणाटे पिळगेक हो अनुभव मुखार व्हरपाक उर्बा दिवया, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें IMB पणजे संबंदीत राज्य संस्थांच्या जोड पालवान राजभास संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या राज्य पावण्यावेल्या अस्मिताय दीस म्हळ्यार ओपिनियन पोल डे सुवाळ्याचें उक्तावण केलें. थंय ताणें GI टॅग केल्ल्या गोंयच्या उत्पादनांच्या अर्जदारांचो भोवमान केलो आनी गोंयच्या पारंपारीक वेवसायांतल्या लोकांक कौशल्या मित्र कार्डां भेटयलीं. गोंय अस्मिताय म्हणजे नव्या जनरेशनाक आमकां सांगचें पडटलें. फुलाचेर मत काय पानाचेर मत ही चळवळ खूब मोठ्या प्रमाणात 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा खूब म्हणजे ताज्या पयलीं म्हयनोभर पुराय पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत व्हडा मोठ्या प्रमाणात तूं फुलाक काय पानाक हेच लोक भितरात एकामेकाक अस्मिताय दीस कसो मनोवचो हाज्या खातीर पळयताले. आनी त्या निमित्तान म्हाका दिसता गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जातलें काय गोंय वेगळें राज्य उरचें ही एक चळवळ पुराय गोंयभर चल्ली. आनी हाज्या खातीर बऱ्याचल्या गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी, गोंयांतल्या तेन्नाच्या आमी फक्त राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हणूंक जायना तर बाकीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी गोंय वेगळें दवरचें हाज्या खातीर काम केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक हांव आज याद करता. आनी खरोखरूच तांकांच लागून आज गोंयची वेगळी अस्मिताय उरली, गोंय वेगळें राज्य उरलें. नाजाल्यार घडये कदाचित आमी महाराष्ट्राचो एक जिल्लो जाता आशिल्लो. आनी ज्या पद्दतीन आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्टार आसलेल्या लोकांचे प्रॉब्लेम्स आज आमी पळयता त्याच तरेचे घडये कदाचित प्रॉब्लेम्स आमकांय बी पळोवचे पडटले आशिल्ले. बट एनी हाव आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा. अस्मिताय दिनाच्या दिसा गोंय वेगळी दवरपाची हे सिद्ध जालें आनी गोंय हें वेगळें राज्य हें तेन्नाच्यान कोंकणी भास आशिल्लें राज्य म्हणून. कारण पुराय भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत भाशावाद भाशेचेर प्रांत ठरवप ही एक प्रक्रिया केंद्र सरकारात हातात घेतलेली आनी ताकाच लागून हें कोंकणी भाशीक राज्य म्हणून घोशीत केलें गेलें. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विचवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक सुकें हवामान आसतलें. उश्ण तापमान आनी नितळ मळब तिगून उरतलें. कांय सुवातींनी थंड वारें घोळटलें. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. हवामान सुकें आनी नितळ मळब आसतलें. दनपरां उश्णताय जाणवतली. सांजे वेळार थंडसाण पातळटली. सकाळी आनी सांजे धुकें पडटलें. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. शेनवारचे चडावात आनी उणें तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुकें हवामान, नितळ मळब, दनपरां उश्णताय, सांजे थंडसाण, सकाळी आनी सांजे धुकें. प्रवास करप्यांक सल्लो. शेनवारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.